प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दी म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 11वो विसवोर वोड 36 ते 40 आनी 1 37 to 41. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकोया. जेजू उलोवन थांबलो तेन्ना कोण एकल्या फारिजावान ताका आपणागेर जेवणाक आपयलो आनी तो तांगेर वचून जेवणाक बसलो. जेवणा आदीं ताणें कित्याक हात धुवंक ना तें पळोवन तो फारिजो आपल्या मनांतूच कळोवन विचारतालो आनी सोमयान ताका सांगलें, आरे तुमी फारिजो पात आनी ताट भायल्यान नितोड करतात, पूण तुमी भितरल्यान नागोवण्यान आनी खोटेपणान भरल्यात. कितले म्हूण पिशे तुमी. भायलें तशें भितरलें त्याच देवान केलां न्हय. देखूनच तुमचे कडेन आसा तांतलें काडून दुबड्यांक दियात आनी पळयात तुमचें सगळें नितळ जातलें. भाव भयणीनो, आयज जेजू ह्या फारिजियांक काय बरी शिकोवन दिता. आनी आमी जेन्ना 2000 वर्सां जावन ही शिकोवण आयकता तर आमकां ही शिकोवण आयज एकदम मोलादीक कित्याक भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आमच्या संवसारान ह्या दिसांनी कितें चलता, कोवीड चलता, हें व्हायरस चलता, कितलो लोक मरता. आनी भाव भयणीनो, आमी खंयसरूय वचत जाल्यार कोणाच्या घरा वचत जाल्यार, सुपर मार्केटान वचत जाल्यार, दोतोराक मेळपाक वचूंक जाल्यार, आदवोगादाक मेळोंक जाय जाल्यार, कोणाकूय मेळोंक जाय जाल्यार थंयसर भायर सदांच कितें हात धुवपाक तें कितें लिक्वीड घालतात ते सॅनिटायझर. आनी आमकां सगल्यांक हात धुव म्हणटात, तोंडाक मास्क घाल म्हणटात आनी तेजे उपरांत आमकां आमंत्रण दितात आनी तेन्ना आमची भेट जाता. आनी भाव भयणीनो, कोण तरी थंयसर आपले हात धुयना जाल्यार, कोण आपलो मास्क घालिना जाल्यार, कोणाक जोर येयला वा ना येयला तर ते चॅक करिनासतना लोकांक आमंत्रण दिनात, चॅक करिनासतना तांकां भितर सोडिनात. आनी भाव भयणीनो, आयज जेजू 2000 वर्सां पयलीं जें फारिजियोक सांगलेलें तें आयज आमकां एकल्याक सांगता. जेन्ना 2000 वर्सां जाल्लीं तेन्ना पॅन्डेमीक नासलें, व्हायरस नासलो, पूण ह्या फारिजियांक संवय आसली की जेवच्या आदीं हात धुवपाचे, सारके हात धुवपाचे, कितले साबण घालून आनी कितलें धुवन आमी नोको, पूण तांकां संवय आसली. आनी जेजू जेन्ना ह्या फारिजियोच्या घरा येता, ताका आमंत्रण दिलां जेवणा पासत, जेजू हात धुयनासतना आपलें जेवण खाता आनी तो फारिजियो आपल्या मनान चिंता, कसलो प्रवादी, कसलो मनीस हो. आमची रीत आसा हात धुवपाची, तोंड धुवपाचें, हें घालपाचें, तें घालपाचें, आनी हो आमचो हो जेजू आपूण हो प्रवादी म्हणटा, हात धुयनासतना जेवता. आनी तेन्ना हो आपल्या मनान कितलें चिंता. आनी त्या वेळार भाव भयणीनो, जेजू जावन आसा देव, तो मनीस जावन ह्या संवसारान येयलो, पूण पवित्र आत्मा ताचे कडेन आसलो. पवित्र आत्मे उदेशी तो कितें म्हणटा ह्या फारिजियाक, आरे तुमी फारिजियो पात्र आनी ताट भायले नितळ कोत्तात, पूण तुमी भितरल्यान नागोवण्यान आनी खोटेपणान भरल्यात. आयकात बरे भाशेन, आरे तुमी फारिजियो पात्र आनी ताट भायले नितळ कोत्तात, पूण तुमी भितरल्यान नागोवण्यान आनी खोटेपणान भरल्यात. कितले म्हूण पिशे तुमी. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना हें शिवर्तां आमी वाचता, कितले पिशे आमी, जेन्ना आमी सगळें जें भायलो दोबाजो करता, सगळें आमचे हात धुता, हें पळयता तें पळयता, पूण आमी विसरता की पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा, जेजू आमचे भितर आसा. कसलेंच व्हायरसाक, कसलेंच पिडेक आमचे भितर येवंक जायना, कित्याक आमचे भितर जेजू आसा. पूण आमी विसरता आनी आमची चोत्राय जो संवसार कोत्ता तेंच आमी कोत्ता आनी आमी भिरांतीन भोंवता. भाव भयणीनो, पळयत जाल्यार ह्या वेळार जेन्ना आमी संवसारान आसा, जो कोण क्रिस्ताचो पाटलाजार म्हणटा आनी जो कोण संवसाराचो मनीस ताचे मदें कांयच डिफरन्स दिसना, कांयच दिसना. कित्याक जो म्हणटा आपूण क्रिस्तांव आनी जो कोण आमचो संवसाराचो जो जेजूक नोको, तांची
तांची चाल, तांची संवय, तांची उलोवप, तांचे खोन्यो एकेच भाशेन आसता. आनी भाव भयणीनो आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव म्हणून. भाव भयणीनो देखून जेजू म्हणटा कितले पिशे तुम्ही नकळत कितें आहा तुमचे कडेन, कोणाक तुमी आसात, कोण तुमचो आसात देव आनी सोमी. आनी भाव भयणीनो जेन्ना हो जेजू आमचे भितर आसा ताणें आमकां सांगलां हांव तुमकां केन्नाच सोडचो ना, केन्नाच तुमकां एक सुरो सोडचो ना, हांव तुमचे भितर आसा आनी हांव तुमकां म्हजी घोटाय दिता, हांव तुमकां म्हजे सगळ्या वायरसान सगळ्या त्रासांतलो हांव तुमकां ती निवारलां खुर्सार. तुम्ही विसरतात कित्याक तुम्ही भायल्यान पळयतात, कित्याक तुम्ही तुमचे हात धुतात, कित्याक तुम्ही सगळें करतात. हांव म्हणना की तुम्ही हात धुयनाकात, हांव म्हणना तुम्ही मास्क घालिनाकात, हांव म्हणिना तुम्ही दोतोरा कडेन वचनाकात. पूण भाव भयणीनो ही भिरांतीन जेन्ना आमी चलता आमी जेजूक दाखयता की आमी खरें ताचे पाटलावदार न्हय म्हणून वय देवस्पण करता, मागणे करता, तेज करता, मिसाक वेता, देवस्पण करता. पूण खरेंच आमची चाल जी आसा, आमचें उलोवप जें आसा खरेंच एके पिशा भाशेन आसा. कित्याक आमी नकळो कोण आमचे भितर आसा. आनी भाव भयणीनो जेन्ना आमी जाणो की जेजू आमचे भितर आसा तो खरेंच आमचे भितर जियेता तो, तर व्हायरसाक इतलो सोंपें जातलें आमचे भितर येवपाक, व्हायरसाक सोंपें जातलें. आनी देखून भाव भयणीनो ह्या संवसारान ह्या वेळार कितलो लोक मरोन गेला, सगलो वयर सकल. हांव ना म्हणिना, पूण भाव भयणीनो आमी भिरांतीन रावल्या. कित्याक टीव्हीचेर कितें सांगतात, न्यूज पेपराचेर कितें सांगतात, पूण देवाचें उतर कितें सांगता तें आमी विसरता. जे जेजून आमकां सांगलां की खरेंच जे पाटलावदार म्हजे तांकां कसलीच भिरांत आसची ना, कित्याक हांव तांचे भितर वायरसाक तांकां कसलोच त्रास ताका दिवंक जायना म्हणून. आनी भाव भयणीनो हें विसरोन आमी खरेंच आमचे हात धुता, हें करता तें करता, खूब वस्तू करता, पूण आमी विसरता की खरें आमी आमचे कडेन जेजू आसा म्हणून. आनी आयज आमी भाव भयणीनो जेन्ना ह्या शिवोर्तांक आमी नियाळ करता आमची फकत भायली चाल, हें करपाचें तें करपाचें, हात धुवपाचें, बरें न्हेसवपाचें, हें सगळें जी भायली चाल आमी दाखयता ही कसल्याच फायद्याची न्हय. कित्याक देव आमचें काळीज पळयता, आमचो आत्मो पळयता. ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सरवंडा सोमयान देव मानला तेन्ना आमचो आत्मो आमचे काळीज जेजू सारकें जालां आनी जेजू आमचे भितर आहा. आमी कितले पाडी कांतार म्हणटा जेजू म्हजे भितर जियेता, असली कांतारां आमी करता. पूण खरेंच जेन्ना आडको येता, त्रास येता, आमी विसरता हो जेजू आहा म्हूण आमचे भितर. आनी आमी सामकी ह्या संवसाराच्या लोकां भाशेन आमी जियेता आनी आमी विसरता की खरेंच जेजू आमचे भितर आहा म्हणून. आयज भाव भयणीनो ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. खरेंच हें भायलो जो दबाजो आसा तो सोडून खरेंच देवाच्या उतराचेर आमची जोत्राय दवरुया. आमी भावार्थी जावया आनी आमचें जिवीत देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोवन हें जैतिपूर्ण जिवीत जिवन दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक आयज आमी वावरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव आवडयता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरमुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सोरीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकट तुमकां सगल्यांक हांव आवडयता.